दिव्यवाणी 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 आमच्या समिया जेसू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचनो दिव्यवाणी ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक हांव व्हडा संतोषान आनी उल्हासान तुमकां स्वागत करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो. अधिक मोगाचनो आमी एक गीत गावया दैवीक गायना बुकांत कंतार नंबर H10 H10 पान नंबर 170 आनी 3 173 173. हावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. हावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. जॉर्दानचे आलतोडी जॉर्दानचे पलतोडी जॉर्दानचे आलतोडी जॉर्दानचे पलतोडी. खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी. देवा तुका सदां कालतें जातेले. देवा तुका सदां चालतें जातेले. सर्वेस्परा तुका सांडिना अन्या देवाक मांदिना. सर्वेस्परा तुका सांडिना अन्या देवाक मांदिना. कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलाय, गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय. हावानी मुझे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. हावानी मुझे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. जॉर्दानचे आलतोडी जॉर्दानचे पलतोडी जॉर्दानचे आलतोडी जॉर्दानचे पलतोडी. खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी. देवा तुका सदां कालतें जातेले. देवा तुका सदां कालतें जातेले. सर्वेस्परा तुका नांव वाडता, उपकार तुजो भाव उरता. सर्वेस्परा तुका नांव वाडता, उपकार तुजो भाव उरता. तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतेल्या, तुजे उपादेश सदां पाळटेल्या. हावानी मुझे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. हावानी मुझे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. जॉर्दानचे आलतोडी जॉर्दानचे पलतोडी. खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी. देवा तुका सदां कालतें जातेले. देवा तुका सदां कालतें जातेले. वय बोमगळा सर्गींचे बापा, आमचें घराणें तुका सदांच कालतें जातलें. तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमी फुडें सरता. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाचेर आशिर्वाद घाल. सर विक्षकांक, तुज्या भुरग्यांक बापा, म्हज्या भावा भयणींक हर एकल्यांक बापा तुज्या कृपेची गरज आसा बापा. पातक रडोन जिणी बदलूंक, सर वायट सवय सोडूंक आनी तुज्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक. सुवार्थेच्या उजवाडान जियोन बापा संवसारांत तुका साक्ष जावं. वय संवसाराचो उजवाड जावन पृथ्वीचें मीठ जावन जियोंक बापा आमकां तुज्या कृपेची गरज आसा. आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल आनी आमच्या मदें आसल्या बापा तुज्या भुरग्यांक पिडेस्तांक बरी भलायकी दी बापा. तांची पिडा गूण कर. तुका आसा जाल्यार कितेंच ना बापा, तुजें उतर धाडून ताका गूण कर, बरें कर. हेच घडये जे कोणाक बरें काम ना बापा, बरें काम फावो कर. ब्लेस देम विथ वेरी गुड जॉब एंड वेरी गुड एम्प्लॉयमेंट. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आसता जाल्यार बरें प्रमोशन फावो कर बापा. शिकच्या भुरग्यांक बापा बरी गिन्यान मत फावो कर बापा. येस, ब्लेस देम विथ विजडम, इंटेलिजन्स, understanding, memory power, knowledge, and a great enthusiasm to study well and have a bright future. Bless all the students in their exams. तांच्या परीक्षेनी बरे मार्क्स काड, बरें डिस्टिंक्शन घेवंक आनी बऱ्यांतले बरें
मुखलें फुडाराचें बरें शिकप उंच शिकप हायर स्टडीज करून तांकां फावो कर परगांव वचून वावून आसात विविध देशांनी त्या विद्यार्थ्यांचेर आशिर्वाद घाल हांगासर लोन काण रीण काण बँकाचें थंय गेल्यांत बेगीनच तांचें शिकप अखेर करून एक बरें काम कर आनी थंयसर बरें करून जोड तांचें रीण फारीक करून तांचे आवय बापायनी तांचेर वर्ते एक आशा अत्रेक दवरल्यात या दे हॅव ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम तांच्या भुरग्यांनी बरें शिकप शिकून बरें काम करून बरो दिसपडतो ग्रास जावन कुटुंबाक एक आशिर्वाद बेसांव जाय शंकर बापा तरणाट्यांनी सगळे वायट संवय सोडून बरें करून काम कर तांची देणी उर्जीत कर न्हयच तांणी संवसारी आस्त बदीक जोडिचय तांच्या फिरगजेंत वाड्यांत समुदायांत तांणी जायती सेवा दिवचय पवित्र सभा बांदून हाडून तांणी कुमक करीचय आनी वेळार तांचो बेस्ट तांणी स्विकार करीचय एक रिलिजियस जावन मिशनरी जावन सुवार्ता परगट करीचय वा वेळार जिविताचो सांगातींनी सोदून काजारी बोपोय सक्रामेंतांनी जोडिचय वेळार तांकां भुरग्यांचे देणे फाव कर बापा भुरग्यांचे देणे नातल्या काजारी जोड्या बसत मागता ह्या थोडीं जाणां भुरगीं नाका म्हूण पाटी घालतल्या बसत मागता बापा देवा तुवें दिवच्या त्या भुरग्यांक स्विकार कर तांकां जल्म दिवन तांकां प्रायनांनी जाणवायन देवबिरांतीन सुवार्थेच्या उजवाडांत ल्हान व्हड कर बऱ्या फुडारा पावोवचे भाग फाव कर बापा जायते जाणां आवय बापाय रडतात तांची भुरगीं शिकनात शिकोवंक आशेनात ह्या पिडेंत आसात ह्या आवय बापायच्या दोळ्या मुखार वायट सवयांक आनी वायट संगतीक वळख जाल्यान तसल्या भुरग्यांक आवय बापाय ते परतून एकवटाय बापा हर एका कुटुंबांत शांती समाधान माया मोग फाव कर बापा आस्ती बदिका खातीर आनी विविध कारणां खातीर झगडतल्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेका बगसून एकामेका आदर्सून सुदारसून माया मोगान आनी एकवटान जिये शंकर बापा सर पिडेस्ता बसत प्रायवंता बसत कश्ट जाल्या बसत आमी मागता बापा समेस्तांच्या गरजांनी तूं पाव आनी आमकां हर एकल्यांक तुज्या कुरपे शिवर तूं फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेसूचे नांवी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाऊ मोगाच्यान कशीं आसा तुमी दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम आमकां सांगता हाडटा तर आज देवाचो संदेश आमकां कितें सांगता तें आमी आयकुया एक आपुरबायेचें गीत आसा पयलें आमी जायते फावटी गायतले हांव ह्या दिसांनी आमी गायना तें अशें आसा हाबागी कितलें भावा भाशेन एकवटान जियेवचें हाबागी कितलें भयण्या भाशेन एकवटान जियेवचें हाबागी कितलें भावांनी भयण्यांनी कुटुंबाच्यांनी समारच्यांनी समुदायांत समेस्तांनी सगळ्या मनशा कुळान सांगाता माया मोगान जियोवचें हे आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत पवित्र पुस्तकांत किर्तनाच्या बुकांत 133 अध्याय वळ 1 भाव आनी भयणी जर तर एकामेका एकवटान जियेतात तर पळया तें कितलें बरें कितलें सोबीत मोगाचें न्हू आमकां देव समुदायांत जियोंक आपयता आमी मोगाचें न्हू मनशां जावन आसा मनीस जावन आसा सामाजीक जिवी वी आर सोशल एनिमल्स आमी एकसुरें एकलीं जावन आमी जियेना बगार आमी सांगाता जियेता देव न्हयच आमकां जिवीत दिता ह्या संवसारांत एका कुटुंबांत तो आमकां एकवटायता आनी न्हयच आमच्या आवय बापाय सांगता आमच्या भाव भयणी सांगता आमच्या भुरग्यांक सांगता आमी एक कुटुंब आमची शेजारची एक कुटुंब एक समुदाय वाडोय आमी म्हणटा वाड आमची फिरगज एक कुटुंब आमचो वाराडो एक कुटुंब आमची दियेसीसी एक कुटुंब आमचो गांव आमचो देश आमचे कुटुंब आनी आमचो सगळो संवसार अशे सगळे मनशाकडूच आमी मनशांचे एक कुटुंब वय मोगाचें न्हू अशें सविस्तार तरान वय चिंच आसली जाणवाय आमकां पवित्र आत्म्यान दिवंक फावो आमी विशेश जावन आमच्या पवित्र सभेंत एक कुटुंब जावन आसा पवित्र सभा म्हळ्यार केवल एक इगर्ज न्ही केवल एक इगर्जेचें तें बांदप न्ही केवल एक खट्टोण एक आमचें मनशांचें एक क्लबी न्ही तो केवल एक वोटी न्ही केवल एक जागोय न्ही एक प्रांतीय न्ही बगार एक पवित्र एकवटू एक समुदाय एक पवित्र सभा आमची इगर्ज माता जावन आसा देखून आमी सदांच एकामेकाचे एकवटान माया मोगान सांगाता मेळोन मोगाचें आमच्या भावार्थान जियोंक जाय देखून पवित्र सभेंत आमी जियेत आसतना आमच्या समुदायांत आमच्या फिरगजींत आमी जियेत आसतना भावार्थांत एकवटलेली आमी जायचे नाताला फेस्ता वेळार आमी नियाळ करता इम्मानुएल देव आमचे सांगता कित्याक येता तो आमकां समेस्तान ताचे थंय एकवटावच्या खातीर तो येता
ताजे मांस आनी रगत दिवन आमकां तो बोपयत येवकरिस्तांत तो आमकां पोसता, आमचे आत्म्याचें खाण तो आमकां दिता आनी आमकां एका मेका थंय तो एकवटायता. सोमया जेजू क्रिस्ताचें मांस आनी रगत खातलीं जेवतलीं आमी सोमया जेजू क्रिस्त थंय एक कूड आमी जाता. तो जावन आसा खरी दाखवाल, आमी जावन आसा फांटे. तो जावन आसा बरो गवळी, आमी ताच्या हिंडाच्यो शेडयो. आनी ताचें रगत आम्हा समेस्तांच्या आत्म्यात ते व्हाळता. तर आमी पयलो विशय नियाळ करया. आमी भावार्थान एकवटलेलीं जाय. वी मस्ट बी युनायटेड इन फेथ. टेक द फर्स्ट लेटर टू द कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 वर्स 27. कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 12 ओळ 20 आनी 7 म्हणटा, तर तुमी क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलोय तिचो सांदो. आमी क्रिस्ताची कूड. म्हाका न्हू बोपय सकामेंता मुखार बसून हांवें मागणी करतना नियाळ करता आसतना म्हाका बघचें म्हज्या आत्म्यांत हांव सगळ्या मनशा कुळांत सांगता एकवटला. न्हयच सगळ्या संवसारांत जीवन आसात ते मनीस, मात न्ही येदोळ पर्यंत पयल्या मनशा आद हांव आनी त्या येवेतावन आज पर्यंत जे कोण मरण पावल्यांत ती सयत आत्म्यान मोगाच्या न्हू ती जिवींच आसात. कुडींत मेल्ली सयत आत्म्यान जीव आसा तांचे सांगात हांव एकवटता. आनी मुखार आमच्या भुरग्यांची भुरगीं मुखली संतत आनी किती जल्मवना तरी आत्म्यान मोगाच्या न्हू आमी सगळीं सांगता एकवटता. आनी देवा थंय तो जावन आसा परमात्मा ताचे थंय आमी एकवटलेलीं जाता. देखून आमी आमच्या जिवितांत कितलें देवाक स्वागत करता तितलें आमी एकवटान जियेता समेस्त सांगता. तेन्ना आमच्या जिवितांत असलो राग, मोसर, हगें, जिद्द, फारीकपणाची भगणां आनी स्वार्थ, अबस्वार्थ, रक्तमासाचे वंदवणे सगळे आमकां सण येतात. एक फावटी एका बापायन एकवट शिकोवंक आपल्या भुरग्याक म्हळें की पुता एक बडी हाड. पुतान एक बडी हाडली आनी ती मोड म्हळें. पुतान मोडली, सुलाबायेन मोडली. देखून आतां बापायन म्हळें 2 बडी हाड. 2 बडी हाडल्यो आनी सांगता दन मोड म्हळें. पुताक इल्ले कस जाले पूण ताणें ते मोडल्यो. आनी उपरांत बापायन म्हळें आतां 5 बडी हाड म्हूण. ताणें 5 बडी हाडल्यो, सांगता दवरल्यो आनी ताका एका दोरयेंत बांद म्हळें. दोरयेंत बांदले आनी आतां बापायन म्हळें ते आतां तूं मोडूंक पळय पुता म्हूण. पुतान मोडूंक कितले प्रयत्न केल्यार मोडूंक जालें ना. आनी तो म्हणलो डॅडी म्हाका मोडूंक जायना. आनी बापूय तेंच म्हणलो पुता आमी एकसूर आसले वेळार आमी बेगीनच मोडता, नास जाता, निराश जाता. पूण आमी सांगता आसल्या वेळार एकवटांत आसल्या वेळार आमी नास जायना. मात न्ही कोणाच्यानी आमकां नास करूंक जायना. देखून आमी सदांच एकवटांत आसा जाय. कुटुंबांत एकवटांत आसा जाय. समुदायांत मनशा कुळांतय आमी एकवटांत आसा जाय. आमच्या देशांत आमी एकवटांत आसा जाय. आनी आध्यात्मीक तरान सोमया जेजू थंय एकवटान आसा जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून सोमी जेजू कितें म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत 7व्या वडीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7. तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमी कितेंय मागशा जाल्यार म्हजो सर्गीचो देव बाप तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका आमी सोमया जेजूचे एकवटांत रावचे आनी सोमया जेजूची उतरां आमच्या काळजांत रावचे. तेन्ना आमी समेस्तां खातीर मागोवन समेस्तांक बगसून समेस्तांच्या एकवटांत आमी जियेत आसतना आमी मागले हर एक फाव करता देव. हालेलुया. थंयसर एक भयण कॅन्सर पिडेन कश्ट जाता. आपणाची भुरगीं ल्हान आसात, ह्या कॅन्सर पिडेन मरता कोणा म्हण चिंता. भियेनाका, तूं संपूर्ण तरान बरी जाताय भयणे, तूं संपूर्ण तरान बरी जाताय. आनी थंयसर एकल्या सिल्वी म्हणल्या भयणीक वय थंयसर लंग्साचें कॅन्सर आसा. सोमी जेजू तुका गूण करता, बरें करता. थंयसर आसा एकलो मॅक्सिम म्हणलो भाव, तुका थंयसर देव आपलें उतर धाडून बरें करता. ही पिडा तुका मरण हाडच्याक न्ही, बगार हाचे वरवीं देवाची महिमा परगट जावची आसा. जुवांचो वांजेली 11वो अध्याय ओळ 4 गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 11 वर्स 4. ही पिडा मरण हाडच्याक न्ही. वय थंयसर पॉल तूं निराश जायनाका, देदेस्पोर जायनाका. वय आयरा देवाचे आशिर्वाद आसा. आयोला म्हणले एका भुरग्याक, आयोला तुजेर देवाचे विशेष आशिर्वाद आसा. सियोन देव तुजेर बेसांव घालना आसा. निराश जायनाका. हेराल्ड, हेराल्ड, हेरी म्हणटा तुका हेराल्ड. आनी एकलो जेराल्ड. तशेंच थंयसर वय पास्किन यू आर बीइंग ब्लेस्ड रायट नाव. सेराफीन यू आर इन गोवा बट द healing touch of the Lord is flowing into your life. होय मोगाच्या न्हू सोमी जेजू आमकां गूण करता. जेन्ना आमी माया मोगान एकवटान जियेता आमचे मागणे एकामेका थंय व्हाळटा मोगाच्या.
देवा थावन येवची ती गूण करची सगत आमचे थावन एकामेका थंय ती व्हाळता. दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू, आमी समुदायांत वय भावार्थांत वाडलेली आमी जायचे. केवळ भावार्थांत आमी जियेल्यार पावना, भावार्थांत मोगाचें न्हू आमी वाडलेली जायची. आमची सभा आमी म्हणचे डिवायन वर्ड सोसायटी, SVD म्हळ्यार सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड, दैवीक शब्दाची सभा. 150 वर्सां पयलीं 150 years बिफोर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान ही सभा स्थापन केली. सभा म्हळ्यार तो एक एकवट, समियान जेसू थंय एकवटलेली आनी त्या दैवीक शब्द थंय डिवायन वर्ड थंयसर एकवटलेली. हे वर्स 2025 वर्स म्हळ्यार 150 वर्सां जालीं. आमी ह्या जुबलेवाक लाते भाशेन सेस्क्विसेंटिनियल म्हणटा. सेस्क्विसेंटिनियल म्हळ्यार 150 वर्सां, शतमानोत्सव उपरांतलो भांगराळो जुबलेव SVD सभेचो. ही सभा स्थापन केली सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन. ताणें ती सभा स्थापन करचे पयलें तो विशेष दैवीक शब्दाचो मोगी जावन आसलो. दैवीक शब्दाचो मोग करून सदां न्हीत जायते फावटी जुवांचो वांजेल अध्याय 1 पयल्या वडीर तावन ती 18वी वळ पर्यंत आदी वचन, द प्रोलॉग टू सेंट जॉन्स गॉस्पल, तो निरंतरी सांगतालो. वेळा काळा परवी शब्द आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा परवी देवासमें आसलो, ताका रसोंक ना तोच देव जावन आसलो. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो, रचलेल्या सर वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो आनी तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता आनी ह्या संवसाराच्या काळोखा निमती ताका आटापोवंक जालें ना. मंदसून थंयसर 14 बिबोळ आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सतान आनी खुरपेन भरलेली देवाची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहा जाल्ली ती महिमा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अशें सगळें तें आदी वचन तो निरंतरी सांगता आसतना देवाच्या शब्द थंय ते एकवटता आसतना पवित्र आत्म्यान भरोवन ताणें दैवीक शब्दाचो मेळ घडलो. आनी त्या दैवीक शब्दाच्या मेळांत सगळे ते सांदे एकवटान आसात. ताणें घडता आसतना सुरवेर आर्नॉल्ड जॉन्सन एकलोच आहलो, पूण उपरांत सांत जोसेफ फर्नांडीस ताचे सांगात एकवटलो. तो चायना गेलो. थंयसर 30 वर्सां 29 years कळमीत नासलो वावर करून 2 लाखाचे की चड लोकांक थंयसर समियान जेजू क्रिस्ताची वळख दिवन पवित्र स्नान दिवन मारतेर म्हणल्या पर्यंत थंयसर मेलो. आनी तशेंच जायते SVDची यासाक मिशनरी जावन सगळ्या संवसारांत आफ्रिकाच्या जायत्या देशांनी, साऊथ अमेरिकांत, नॉर्थ अमेरिकांत, युरोपांत आनी चायनांत, जपानांत, पापा न्यू गिनी, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया सगळ्या देशांनी विशेष जावन भारत देशाच्या मोल्या मोल्यानी सुवार्थाभर घडकन जायत्या लोकांच्या साल्वासा खातीर वावरल्यात. आजही लागभग 7,000 SVD यासाक आनी ब्रदर्स आसात. तशेंच आनी एक मेळ आसा पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळ, SSPS. ते S म्हळ्यार स्पिरितू, सांगतो म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सेवाकांचो मेळ, सर्वंट्स ऑफ द होली स्पिरिट, SSPS. आनी तशेंच SSPS AP म्हळ्यार अडोरेशन पर्पेत्वा, निरंतरी आराधन करच्यो पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळ आनी एक. अशें सांगता मेळ्ळ्यार आमी लगभग 10,000 सांदे आसांव सगळे एकवटान जियेता. म्हणजे भावार्थांत वाडलेली आमी जायचे. सांत फ्रांसीस सावेराचें जिवीत नियाळ करा. तो जल्मलो 1506 इसवेन आनी मरण पावलो 1552 इसवेन. तो जल्मलो स्पेनान. वाडटा आसतना एकच आशा उर्बा. तो एक मंथनाच्या कुटुंबांत जल्मलो. सावेर म्हळ्यार एक मंथनाचें कुटुंब थंयसर स्पेनान. आपणान ग्रेस जायचे, आपणान एक रायकुंवर जायचे, देखून बरें करून शिकोवन शिकप शिकल्यार आपण रायाळ वर्गाचो जातालो आनी उपरांत जायते पयशे जोड, आस्तबदीक जोड, व्हडलें सयत घर बांदतालो आनी उपरांत काजर जावन जायतीं भुरग्यांक हांव जल्म दिवन ल्हान व्हड करतालो. सर ग्रेस्त खायंत संवसाराची सर खुशालकाय हांव भोगतलो असल्या आशेन तो फ्रांसाक गेलो. फ्रांसान पॅरिसान बऱ्यांतले बरे विश्वविद्यालय आसले, बऱ्यांतले बरे युनिवर्सिटी शिकप आसलें. थंयसर वचून शिकता आसतना इग्नेशियस लोयलाचें उतर ताका मेळ्ळें. आनी इग्नेशियस लोयला त्या वेळार संपूर्ण तरेन परिवर्तन जाल्लो. क्रिस्त थंय नवें जिवीत तो जिवन आसलो. सोसायटी ऑफ जिजस जेजुईट सभा ताणें स्थापन केल्ली. मात्र फ्रांसिसाक तो मेळटा. व्हडा उमेदीन भरलेलो तरणाटो. ताका तो मेळोन फ्रांसिसाक तो म्हणटा, लुकाचो वांजेल अध्याय 9 वळ 25, लूक चॅप्टर 9 वर्स 25. जर तर सगळो संवसारच तुवें जोडलोय आनी तुजो जीव, तुजो आत्मो तुवें होगडायलो तर, तुज्या साल्वासां होगडायलें तर तुका कितें फायदो? हें देवाचें उतर.
फ्रांसीस सावेराक तें बरें लागता, ताचें काळीज बेसान जाल्ल्या बरी ताका सत उगडापें जाता, जिवीत म्हळ्यार कितें समजता, तक्षण तो पातक रडता, जिणी बदलिता आनी इग्नेशियस लॉयलाचो पाटलावदार जाता. जेजुईट सभेक भरती जाल्लो असो तो पाटी आपल्या घरा वचना, केवल पयत पुस्तकांनी कुरीस घेवन तो थंयच्यान पोर्चुगलाक वता. थंयसर पोर्चुगीज भास शिकता. पयलीं ताका स्पॅनिश भास आसली आनी ताच्या उपरांत फ्रांसाची फ्रेंच भास, आतां पोर्चुगीज भास शिकता आनी थंयच्यान मिशनरी जावन याजक जावन भारत देशाक पॉयंट करून येता. 1500 लगभग 30 इसवेन 40 इसवेन 1542 इसवेन गोंयांच्या त्या दर्या तडीर येवन तो पावता आनी त्या दिसा थावन लगभग 10 वर्सां सकयल बीत नसलो वाव गोंया आयिल्लो बेगीनच तो कोंकणी शिकता, कोंकणीची लोकांची संस्कृती शिकता. थंयसर घरांनी वचून हळड्यांनी वचून सुवार्थ प्रकट करता. कितल्या असंख्यात हजारांनी लाखांनी लोकांक क्रिस्तांव करता. आज आमी कोंकणी क्रिस्तांव काथोलीक पवित्र सभेचो भावार्थ आमचे थंय आसा जाल्यार हे सांत फ्रांसीस सावेर सकयल बीत नसलो भावार्थ. ताची ती भावार्थांत ताणें जोडलेली ती वाडावळ. थंय जावन तो केरळा वयता, मल्याळम भास शिकता. मल्याळम भास शिकून थंयसर सुवार्थ प्रकट करता. ताची उर्बा पळया, भावार्थांत कितली वाडावळ पळया. थंय जावन तो तामिळनाडू वता, तामिळनाडू वचून परतून तामीळ भास शिकता. आमी भारत देशांत आसा पूण आमकां असले सगळे भासो येतात की कोंकणी, तामीळ आनी मल्याळम. आनी थंय जावन तो जपानाच्या वाटेर सुवार्थ प्रकट करूंक येता. वाटेर मलया भास शिकता, चायनीज भास शिकोवंक प्रयत्न करता आनी जापानाची भास शिकोवंक प्रयत्न करता आनी जायतो मिसांव वावर कर आसतना तो मरण पावता. अजून मोगाचें 85 वर्सां जालीं ताची कूड कुसान आसतना उरल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक ताचे थंय मोगाचें विशेश आध्यात्मीक वाडावळ आसली, भावार्थाची वाडावळ आसली. मोगाचें म्हजे थंय तुजे थंय भावार्थाच्या वाडावळीची गरज आसा. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1:17 म्हणटा, रोमन्स चॅप्टर 1:17. नितीवंत मनीस आपल्या भावार्था वरवीं जियेता. आजच तो सोमिया जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरताय, तुजें जिवीत सासणाक बदलता. मदर तेरेसा म्हणटा, आय एम कॉल्ड नॉट टू बी सक्सेसफूल बट टू बी फेथफूल. आमी जाणा मोगाचें मदर तेरेसा नांवाडदीक जाल्ल्या वेळार साहित्य पत्रकार मदर तेरेसा विचारता, मदर तेरेसा तूं साहित्य नांवाडदीक जाल्याय? वाव, कशी तूं नांवाडदीक जाली? वय कशें तुजें नांव इतलें तुवें फामाद करून घेतलें? मदर तेरेसा खालतेपणान सांगता, देवान म्हाका आपयलां, म्हाका वय विस्वासी जावंक, खालतें जावंक देवान आपयलां, शिवाय म्हाका नांवाडदीक जावंक न्ही. वय मोगाचें आमी खालते जावया आनी विशेश जावन आमच्या समुदायांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या शेत सामार आमी खालते जावया आनी मोगाचें आमी न्ही जावन भावार्थांत ग्रेस जावया. आमची मोगाचें ग्रेस काय आमच्या समुदायांत जावन दी, आमच्या फिरगजेंत आमचे पयशे, आमचे आस्तपदीक, आमचे भांगार, आमचे रुपें, आमचो जागो न्ही, बगार आमचो एकवट जावन आसा आमचे कोंप्र. सबार फावटी हांव कोंप्री फेस्ताक वेता सगळ्या इगर्जींनी आनी थंयसर हांवें सांगचें, कोंप्रीचें फेस्त म्हळ्यार कोंप्र म्हळ्यार वय कॉन्फ्रेटर्निटी म्हळ्यार आमचो एकवट जावन आसा आमची कोंप्र, आमचे आस्त, आमच्या बदीक. कितले आमी एकवटान आसा आनी कितले आमी भावार्थांत वाडावळ जोडल्या, ती जावन आसा आमचे आस्त बदीक. जेन्ना क्रिस्ताक आमी चड आनी चड परगडतल्या. आनी तिसरें जावन आसा मोगाचें आमकां भोव गरजेचें आमचें चारित्र्य, आमचें व्यक्तित्व. इंग्लिशान म्हणटात कॅरेक्टर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी एक सांगणी आयकल्या जावंक पुरो, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट. इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट. इफ कॅरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. जर तर आमी आस्त एक होगडायलें तर कांयच होगडावना म्हणचें तिजे काय. पूण जर तर आमची बरी भलायकी होगडायली तर वय आमी कितें वर्तें होगडायलें म्हणचें तिचें. पूण जर तर आमचें कॅरेक्टर, आमचें चारित्र्य होगडायलें तर सगळें होगडायल्या बरें. तर मोगाचें हें चारित्र्य म्हळ्यार कितें? चारित्र्य म्हळ्यार आमचें कॅरेक्टर म्हळ्यार आमी केवळ देवाचें उतर आयकोनचे व्यक्ती जाल्यार पावना, ते जियोवचे तसले व्यक्ती आमी जायचे. तेन्ना मोगाचें आमच्या समुदाय वय बळवंत जाता, आमची फिरगज बळवंत जाता. वय समिया जेजून म्हणा दोंगरा वयल्या सर्मावार, ताच्या पयल्या सर्मावार, मॅथ्यू चॅप्टर 5:16, माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5:16, तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडसळून दी, ते तुमचे बरे करणे पळोवन दी आनी सर्गियांच्या बापाक ते अर्गां दिवन दी. तर मोगाचें आमचें तें केवळ देणी आनी दाबाजो आसल्यार पावना. देणी आनी दाबाजो म्हळ्यार कितें? देणी म्हळ्यार जर तर कोणाक एक बरें गांवचें देणें आसा,
कोणाक एक गिटार खेळचें देणें आसा, वाजंत्र खेळचें देणें आसा, या बरो एक खेळगाडी क्रिकेट खेळटा, बरो एक वॉलीबॉल खेळटा, या बास्केटबॉल खेळटा, टेबल टेनीस खेळटा, या बरें करून भगवडा स्पीडान धांवता, या शिकपान भारी हुशार डिस्टिंक्शन काडून घेता आनी रँक जाता, रँक होल्डर काडून येता, बऱ्यांतलें बरें शिकप शिकता, ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता, PhD केलें म्हण चिंत्या. या ताका बरी एक सोबाय आसा, ब्युटी क्वीन जाता, मिस्टर इंडिया जाता, बळवंत बॉडी बिल्डर जाता, मिस्टर युनिवर्स जाता. म्हाका न्हू ताका एक उंच पावंडाक पावोवंक एक अवकाश लाभता. देणी आनी संवसारी वय दाबाचो उंच पावंडा पावयता. पूण मोगाचें न्हू त्या उंच मट्टार रावचें जाल्यार आमकां कॅरेक्टर जायचें, ना जाल्यार जायना. ह्याच दिसांनी हांवें वाचलें एकलो भुरगो 14 वर्सांचे प्रायर PhD करता. म्हळ्यार ताका तितलें एक जाणवाय, ताका बुदवंतकाय आनी विशेश गिन्यान ताका आसलें. पूण उपरांत जायते पयशे आचबदीक चडटा. ताच्या 25 वर्सांचे प्रायर काज जाता, पूण 2 वर्सां भितर ताच्या बायलेचे आनी ताचे डिवोर्स जाता. मात न्ही ताका थंयसर कोर्ट ताका जैलाची शिक्षा दिता. कित्याक ताणें बायलेक इतलें कश्ट दिलें आनी बायलेक करना दोत हाडोंक इल्लें न्ही, कोराडा वयर दोत हाडोंक तांणी ताका जायतें कश्ट दिलें जावन आसा. अशें म्हळ्यार नावार्दीक व्यक्ती 14 वर्सांचे प्रायर ताणें PhD केलां, डॉक्टरेट केलां, जायती जाणवाय आसा, पूण कॅरेक्टर भितरलें व्यक्तित्व सारकें ना, चारित्र्य सारकें ना. एका भुरग्यान डॅडीक विचारलें की डॅडी एक बरो क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? एक बरो खरो क्रिस्तांव म्हळ्यार पुता म्हणून डॅडीन ताका बरें करून विवरशिलें कशें एकल्यान बरो खरो क्रिस्तांव जावं गी म्हणून. तें आयकल्या उपरांत भुरगो म्हणालो की तर डॅडी आमच्या फिरगजींत कोणी क्रिस्तांव आसल्या बरी दिसना. आमच्या फिरगजींत कोणी बरो क्रिस्तांव खरो क्रिस्तांव आसल्या बरी दिसना. वय मोगाचें न्हू थोडे फावटी आमी नांवा परतें क्रिस्तांव आसता, भायलो दाबाचो, ह्या भायल्यान आमकां क्रिस्तांव म्हणलें नांव, पूण मोगाचें नीज आमचें कॅरेक्टर कशें आसा. C.S. लेविस म्हणलो नांवार्दीक बरयणार ताच्या त्या बुकांत एक असलें एक व्याख्यान करता. कोणीय आपणाक पळयनातल्यारी सतानितीन जियोवचें प्रामाणीक मनशाचो शेगूण. कोणीय पळयनातल्यार सतानितीन जियोवचें जावन आसा प्रामाणीक मनशाचो शेगूण. चड जाणांनी कितें करचें, सक्कळी पळयत आसतना मोबायलाचेर पळोवचें दुसरेंच, कोणी नातल्यार थंयसर मोबायलाचेर पळोवचें दुसरेंच. आनी थोडीं जाणां बऱ्या मनशा सांगता बरें सांगती, एल्लोरंदिगे गोविंदा म्हणटात कन्नडान. एल्लोरंदिगे गोविंद म्हळ्यार सगळ्यांनी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणाल, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन प्रार्थया म्हणटलीं आसात. पूण खोट्या मनशा सांगता ते देव सराप्रास कनिश्ट. ताका मोगाचें तसल्यांक आमी म्हणटा दे डू नॉट हॅव ए गूड कॅरेक्टर, बरें चारित्र्य ना, बरें व्यक्तित्व ना. तिमोथीक सांत पावल एक पत्र बरयता, 1 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 12, 4थ्या अध्यायांत 12व्या बडीर अशें म्हणटा, तिमोथी तुजे ल्हान प्राया खातीर कोणूच तुजी बेफारवा करिना जावं. तुज्या उतरांनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान विस्वासान आनी नितळ जिणेन भावार्थ्यांक एक देख जा. कितली अपुरबायेचीं उतरां पळया. तुज्या ल्हान प्राया खातीर कोणूच तुजी बेफारवा करिना जावं दी. तशें म्हळ्यार ल्हान प्रायर मोगाचें न्हू आमचें तें कितें आसता, एक विशेश उमेद आसता, आमचें तें कितें आसता, एक विशेश तरणाटपण आसता. आनी आमी तुळ भाशेन म्हणटा येरूक्क ताडगाना मारोक्क ताडगाना म्हणा. येरू म्हळ्यार रेडो, बाफेलो. यू कॅन गो अँड इवन फायट विथ ए बाफेलो ऑर यू कॅन इवन गो अँड हिट ए ट्री. पूण मोगाचें न्हू आमकां मागीर मुंदरसून वचत कित्याक त्राण आसा, बोळ आसा, सकत आसा. पूण त्या प्रायर, त्या तरणाट्या प्रायर आमी कितें करता, ताचे द्वारे आमचें कॅरेक्टर, आमचें भितरलें सैंभ, आमचें भितरलें तें व्यक्तित्व तें रुपीत जाता. देखून त्या वेळारच आमी जागृत आसा जाय. देखून सांत पावल म्हणटा तुजें तें बरें उतरां आसा जाय, बरे गूण आसा जाय, माया मोगाच्यो करण्यो आसा जाय, विस्वास आसा, विस्वासी म्हळ्यार फेथफुलनेस आसा जाय, आनी 5 जावन आसा नितळ जिणी. तर मोगाचें सांत पावला प्रकार एक बरें चारित्र्य, बरें व्यक्तित्व, एक बरें कॅरेक्टर म्हळ्यार हे 5 संगती. बरीं उतरां, नितळ उतरां, मोगाचीं उतरां, हेरांक धैर्य दिवचें तसलीं, पाठिंबो दिवचें तसलीं, संतोश भरीत करचें तीं उतरां न्हय. आमचें तें कोणाची खबरो
कोणाकी ल्हान करचें हल्क करचें पोसदें उलोवचें बेजारा हेडचे बरी उलोवचें नालिसायेचें उलोवणें या कोणाची पातकां उलोवचें सुद्दां उलोवणें आमचें जावन असो दुसरें जायचें आमचें तें आसचें बरे गूण मायामोग दयाळाय सोंसणीकाय विस्वासीपण सादेपण भोळेपण निश्कळपण मानसुगी दान धर्म हे आमचे बरे गूण जायचे आनी आमचें तें आसचें माया मोगाच्यो करण्यो हेरांची सेवा करची हेरांच्या गरजेन पावचें आनी समाजाचे उदरगती खातीर वावरचें समुदायाचे उदरगती खातीर फिरगेचे उदरगती खातीर आमी कितें तरी बरें करचें चवथें जावन आमच्या भावार्थाक विस्वासी रावचें जायते पंगड आसा लोक येवन आमकां आमच्या कातोलीक पवित्र सभेतान पयस करूंक आमी प्रयत्न करतात पूण मोगाच्यान आमी विस्वासी रावचें संवसारांत जायत्यो सक्त्यो काजारी जोड्यांक विंगड करून पळयतात पूण काजारी जोड्यांनी विस्वासी रावचें तांच्या काजारीच्या बेसाक जे देवान जोडिलां मनशान मोडी न्हय जे कितें देवान जोडिलां काजारी जिवितांत घोवान ह्या बायलेन मोडी न्हय ह्या बायल्या खंयच्याच सक्तेन मोडी न्हय कसलेच वायट सवयो ह्या रक्तमासाच्यो वंदवण्यो खंयचे स्तराची वायटाची सकत सयत मोडोवंक शकनाये म्हणजे ते विस्वासी रावचें तुज्या भावार्थाक चमिया जेजू थंय तुवें जोडलेल्या साल्वासांक आनी पांचशे जावन एक नितळ जिणी मानसुगेची जिणी आनी निश्कळ जिणी तुवें जियेचें तें जावन आसा तुजें कॅरेक्टर भोव गरजेचें देखून मोगाच्यान आमची आस्त बदीक जावन आसा आमचें एक कॅरेक्टर आमचें चारित्र्य आनी हें कशें आमी रुपीत करचें देखून मोगाच्यान आमकां इगर्जेंत पवित्र सभेंत आमकां आसा सक्रामेंत 7 सक्रामेंत विशेश जावन आमकां आसा हर एका दिसा मिसाचें बलिदान सदांय वचोंक जायना जाल्यार आयताराचें तरी मिसाचें बलिदान देखून मोगाच्यान कितेंच सुकोवन घेवचें न्ही आयताराचें मिसाचें बलिदान कली काजारां आसूंक पुरो फंक्शनां आसूंक पुरो आयतारा पयलें इगर्जेक वयचें मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन कुमगार घेवचो कुमसार जावचें म्हयन्याक एक फावटी कुमसार जावचें जायना जाल्यार 2 म्हयन्याक एक फावटी तरी कुमसार जावचें वर्साक 3 फावटी तरी कुमसार जावचेंच करेजमाच्या दिसांनी कुमसार जावचें मरियमाच्या त्या मोती सायबिणीच्या फेस्ता वेळार कुमसार जावचें आनी उपरांत नाताला फेस्ता पयलें एक बरें कुमसार जावचें वर्साक 1 या 2 रेतेऱ्यो करच्योच रातीचें जागरण करचें दैवीक रेते मंदिरांत 9 वर्साच्या आदल्या राती म्हणजे 31 डिसेंबर डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारीखेर सांजेर 6 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत रातीचें जागरण आसा 9 वर्साचो स्वागत करूंक आनी परन्या वर्सा देवान केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक आनी पेंतेकोस्ताच्या राती आमी हांगासर जागरण दवरता कितले अपुरबेचें आनी दैवीक रेतमंताच्या वार्षिकोत्सव वेळार विशेश ऑक्टोबर म्हयन्यांत 1 तारीख दैवीक रेतमंदिराच्या अस्तित्वाचो वार्षिकोत्सवाचो दीस त्या दिसांनी येवच्या सोनवाराच्या दिसा आमी वार्षिकोत्सव करता ताच्या आदल्या राती 26 वरांचे मागणे आमी करता पळया अशें पवित्र पुस्तक वाचचो सांत भक्तांची जिणी वाचची पुण्या क्षेत्रांत भेट दिवची अशें बरें मोगाचें आमचें एक बरें चारित्र्य आमी रुपीत करचें वी मस्ट बिल्ड आवर कॅरेक्टर मोगाचें कॅरेक्टर अशेंच जायना ह्या संवसारांत आसतना देव आमकां एक अवकाश दिता हें संवसारी जिवीत इट इज टू बिल्ड आवर कॅरेक्टर आनी हें कॅरेक्टर चड आनी चड बरें जायचें जाल्यार उडा आसतोरी आमी 4थो विशय आमी कश्ट दोगदोणे मदें विस्वासी रावचे सांत जुसे फर्नांड मेळ थंयसर चायना वता आसतना थंयसर जायते विरोधपण ताका मेळ्ळें तो एक फॉरेनर युरोप आसा म्हूण तसल्या वेळार जुसे फर्नांड मेळ कितें करता चायनीज लोकां पर्यंत ताची खाट दवरता चायनीज लोकां पर्यंत तो वस्तू न्हेसता म्हातारे कॅप दवरता तांची भास पयलें शिकता तो भास शिकून तांची संस्कृती तो स्विकार करता तांचें घाण जेवण युरोपांतून आयिल्लो जाल्यार युरोपाचें जेवणाक तो आशेना या तें खावंक तो प्रयत्न करिना बगार थंयसर चायनान कितें मेळटा तेंच खावन सवकास तांचे पर्यंत जिवन सवकास सगळ्या चायनाच्या लोकांक क्रिस्ता खातीर ताणें जोड घेतलें देखून कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 वळ 50 आनी 8 म्हणटा 1 Corinthians chapter 15 verse 58 देखून भाव भयणीनो थीर रावा धंडळ नाकात सोर काळी सोमयाच्या कामाक लबदोन रावा सोमयातय तुमी काडटा ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हणून जाणा या आमचे भावार्थ मोगाच्यान भावार्थान थीर रावले गोंयांत ते आयले गोंयांत येता आसतना वाटेर कितले तांकां वनवण्यो वडण्यो ताळण्यो आयल्यो सरताराची पितीसपणां आमच्या सेसामार आसात बंब्या पुजा मुर्ती पुजा भुतांची पुजा मेल्ल्यांची पुजा माट मंत्रां जादू मंत्रां काळोखाची मंत्रां काय म्हणटा दॅट इज ब्लॅक मॅजीक सॉर्सरी आनी कितें नाका जाल्ली संगती मंदाचीचो सॅक्रिफीस विविध बेबदेपण आनी नालिसायेच्यो संगत्यो हे सर वनवण्या मध्ये वडण्यापणे आनी
दोनी सयत आयली तांचो भावार्थ सांगूंक पूण ते भावार्थान थीर रावले. टिपू सुलतानाच्या काळार आमच्या काथोलीक कॅनराच्या क्रिस्तांवांक मैसूर पर्यंत घोड्याच्या पांयांक बांदून वण व्हेलें. वाटेर पडल्यार तांकां वण तांच्या आंगाची कात गेली. जाल्यार अखेर पर्यंत भावार्थान थीर रावले. जेन्ना तांकां थंयसर सडवण मेळ्ळी, सुडकां मेळ्ळी, परतून आमच्या गांवाक येवन ते हांगासर कृशी करून परतून हांगासर वाडले. वाटेर थंयसर माडिकेरी जावं दी, मैसूर जावं दी, तिशेन चिकमंगळूर तेणें, कासरगोड तेणें, केरळांत आनी कितें बेळगांव, सगळ्या संवसारार वाडले. कश्टा दोगदोणेमध्ये आमी विस्वासी रावचे आनी एकवटान रावचे. 5 जावन आसा. वी मस्ट बी युनायटेड इन सर्वीस. सेवेचे मनोभावाचे आसा. तुम्ही मोगान एकामेकाची सेवा करा म्हणटा गलातकारां बरयलें पत्र अध्याय 5 वळ 13. गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 13. क्रिस्तांवाचो बायलो सेगूण जावन आसा मोगाच्यानो सेवा. आनी आमची सेवा जाय कोणाची? टू द लिस्ट लॉस्ट अँड लास्ट. आमचे येसविडी सभेचो मोगाच्यान एक उद्देश जावन उद्देशा पैकी एक उद्देश जावन आसा आमी सेवा करची. कोणाची सेवा करची? वी मस्ट सर्व द लास्ट लॉस्ट अँड लिस्ट. लास्ट म्हळ्यार अक्रेसो कोण आसा. आमी मोगाच्यान खंय गेल्यार अक्रेसो व्यक्ती कोण आसा ताच्या सांगाता मोगाच्यान आमी भाव बांदवपण बांदून हाडचे. आमच्या फिरगतीन कोणाक आमी अक्रेस म्हण लागता ताच्या लागीं मोगाच्यान आमी संबंद दवरचे. लास्ट आनी लिस्ट कोण आमी थोडे पटी चिंता नीच तो कनिश्ट वर्ग असो भोव दुर्बळो नेसो भांगरूंक ना. ह्या तांच्या घरांत बेबदेपण आसा बापायचें आवयचें देखून घरांत शांती समाधान तसल्यांक मोगाच्यान आमी विशेष जतन घेवचें. समी जेजू म्हणटा हांव सांडून गेल्ल्यांक बचाव करच्याक आयलो. सांडून गेल्ल्यांक आनी कोण पातकांत आसात सगळे लोक तांची निंदा करता, तांची खबरो करता, तांकां वायट उलयता. पूण आमी वचून मोगाच्यान तसल्यांक वय तांकां अनाथ जावन अनुभव करून तांकां सोडून वचो. तांकां समयाचो मोग आमी दाखयचे. तांकां आदारसून सुदारसून पळयचे. तांची दुखां पासून काडचे. अँड लास्ट लॉस्ट अँड लिस्ट जे कोण अकरेचे निमाणे दिसतात मोगाच्यान तांकां समया लागीं हाडचे. जर तर काथोलीक पवित्र सभेंतल्यान पयसरल्यान तांच्या लागीं वचून तांकां सत उगडापें करीचे. तांकां कळना थोडे फावटी कोणें तांकां येवन न्यू लायफ मेळटा म्हळ्यार न्यू लायफा फाटल्यान गेली उपरांत तांकां कळटा न्यू लायफांत न्यू लायफ ना, ते पोरण्या लायफूच. आनी थोडे जाण पेंटोकॉस्टल म्हणून तांच्या फाटल्यान गेली. पेंटोकॉस्ट म्हळ्यार पवित्र आत्मा अभिषेक मेळटा म्हूण थंय गेल्या उपरांत कळ्ळें ताचे घिसड काथोलीक पवित्र सभेंत पेंटोकॉस्ट आसा, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आसा. फूल डे गॉस्पल म्हणून कोणा फाटल्यान गेली तांतूं पवित्र पुस्तक संपूर्ण तरान आसा म्हूण उपरांत कळ्ळें थंयसर संपूर्ण तरान पवित्र पुस्तक थंयसर ना. थंयसर स्वार्थ आसा, पयशे आस्त बदिका खातीर कितले जाण काथोलीक पवित्र सभेंतल्यान पयस केल्यात. तसल्या मोगाच्यान परतून खऱ्या नीज काथोलीक पवित्र सभेंत हाडचें. जे समया जेजून स्थापन केल्ली पवित्र सभा एकच मोगाच्यान खंयची ती? काथोलीक पवित्र सभा, काथोलीक पवित्र सभा. हांतू मात्र समया जेजून नेम येरलेल्या साम पेद्रू त्या पहिल्या पापसाहेबान आयच्या पापसाहेबापर्यंत निरंतरी कसलेच तुटा नासलो, खळा नासलो एक संबंध आसा. काथोलीक पवित्र सभा एकच खरी पवित्र सभा जावन आसा. ताचे थंय आमी एकवटून रावचे. आनी तेन्ना मोगाच्यान आमचें कॅरेक्टर, आमचें व्यक्तित्व देवाक मानता तसलें जातलें. देखून समया जेजू थंय केदाळे मोगाच्यान आमी मागसय. जशें जुवांव बावतीस समया जेजू लागीं मागता. थंयसर जुवांवच्या वांजेलान अध्याय 3 वळ 30. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 30. जुवांव बावतीस कितें म्हणटा? समया जेजू तुवें म्हजें थंय वाडत वचचें आनी हांवें म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान जायचें. समया जेजून वाडत वेचें जावन आसा मोगाच्यान आमचें कॅरेक्टर, आमचें चारित्र्य समया जेजू थंय वाडत वेचें. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपून मागया. वय समया जेजू तुवें म्हजें थंय वाडत वचचें. म्हजें चारित्र्य, म्हजें व्यक्तित्व समया जेजू चड आनी चड तुज्या सारकें जाय म्हणून तुवें भोव पवित्र येवकरिस्त तुवें घडलय. आनी त्या भोव पवित्र येवकरिस्तांत हर एक फावटी मेसाच्या बलिदानांत हांव कुमगार घेता आसतना म्हजें थंय तूं येताय आनी म्हाका चड आनी चड तुज्या सारको तूं कन घेताय. वय समया जेजू म्हाका चड आनी संपूर्ण परिपूर्ण तरान तुजो कन घे समया. आजच हांव म्हाका सगळोच तुका हांव समर्पण दितां. म्हजी सगळी कूड, म्हजो आत्मा, म्हजो जीव, म्हजी स्वप्नां, म्हजी येवजण्यो, म्हजो सगळो संवसारच तुका समर्पण दितां. समया जेजू म्हजें थंय तूं वाडत वच आनी हांवें म्हज्या रक्ता मासाच्या वंदवण्याक संवसाराच्या सर लबदाण्याक ल्हान ल्हान जावंक म्हाका कृपा दी. दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल समया जेजू. विशेश जावन पिडेस्तांक गूण कर, तांची पिडा गूण कर, तांची दूख सोसूंक तांकां कृपा दी. कामनांतल्यान बरें काम फाव कर समया जेजू. कामनांतल्यान बरें काम फाव कर समया जेजू. कामाच्या जाग्यार
कश्ट नासात तांचे ते कश्ट हळू कर कामाच्या जाग्यार वय तांकां एक संरक्षण तांकां सुरक्षा तांच्या कामाच्या जाग्यार सांबाळ मेळनातल्या वेळार एक बरो सांबाळ मेळोवन दी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशेतल्यांक बरें प्रमोशन मेळोवन दी आर्थीक अडचणी आसल्यांची आर्थीक अडचणी पयस कर सैरीक जायचे म्हण आशेतल्यांक जिविताचो सांगातीन सोमयान जेजू तूं फावो कर तुजेर सतमंतल्या वेळार वय तुजे ते सतमंतल्यांक हर एकल्यांक देवाची महिमा पळोवनचे भाग फोव करताय म्हण तुवें सांगलाय तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हण तुवें सांगलाय वय समियान जेजू आमी तुजेर सतमंता देवाची महिमा पळोवनचे भाग फोव कर वय सैरीक जायनातल्या वेळार एक बरी सैरीक जावन दी कासारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे आशेतल्या भुरग्यांचे देणे आबोवन दी जायते जाण आपणाचें घर जायचे एक फ्लॅट जायचे म्हण आशेतात वेळार तांचे घर जागो जावन दी वय कोण तो घर जागो विकूंक आशेता तांकां ते वेळार विकूंकय साध्य जावन दी हर कोणेय पयशे भायर दिल्यात ते फाटी मेळाचे म्हण आशेता ते तांकां वेळार फाटी मेळोवन दी कोणेय रीण काडला जाल्यार रीण फारीक करूंक फावो जावन दी परगांवांत विविध देशांनी ती आसा समियान जेजू थोड्यांक थंयसर परमनंट रेसिडेन्सी जायची थोड्यांक थंयसर परमनंट विसा जायची आनी थंयसर तांकां जायते बांदपास आसा समस्या आसात सरतराचे अडकळी आसात त्या सर्व अडकळींचेर जैत व्हरून तांकां फोव कर आनी जायते आमचे भाव भयणी जैलांत आसात वय बंदडेंत आसा समियान जेजू तांचे खातीरय आमी मागता सर्वांचे तुज्या आशिर्वादां देवान येवन दी समियान जेजू तुज्या भव पवित्र आनी सत्य नांवान हे मागणे आमी करता आमेन 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोंपें आसो तुमचे सोंपें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन भोवमोगाच्या दैवी कलोरेत्र मंत्र साड्रेस हांगासर आसा केदाळ तुमी हांगासर रेतेर करूंक घेवयेत आनी ताचो विवर जायचे जाल्यार आमचे ॲप डावनलोड करा डिवायन कॉल सेंटर कार्नाड मुल्की ते ॲपांत रेतेरेचो विवर आसा थंयसरच तुमी रेतेर येता जाल्यार रजिस्ट्रेशन सयत करियेत आनी थंयसर मॅस इंटेन्शन्स म्हणलें ॲपांत आसा तें दामून तुमी थंयसर मिसांचे तेसांव दिवयेत या कितेंय तुमी मोगाची खाणीक दिवंक आसा जाल्यार ती तुमी दिवयेत या तुमचे विनवणी आसल्यारय तुमी दान दिवंक तुमकां अवकाश आसा दैवी कलोरेत्र मंदिरांत तुमच्या तेसांवा खातीर केदाळे आमी मागोन आसा तुमी दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागणेच्या कार्यक्रमा बसत आनी म्हज्या बसत आनी डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरच्या सर गरजा बसत भक्तीपणान मागा तुमकां समेस्ता देव भरपूर आशिर्वादांनी नेटोवन दी आमेन दिव्यवाणी